सोमारा हायकोर्टान केबलवाल्यांच्या अंतरीम थाका एक न्हयकार दिल्या उपरांत वीज खात्यान खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कापूंक सुरवात केल्या. सगळे केबल काडटले. केबलवाल्यांनी रीतसर परमिशनां घेवन परत घालचे ई सांगता. सध्या तांणी एकूय पयसो आमी कोणाक पेनल्टी आनी कंपन्सेशन दिलें तांणी एकूय पयसो भरलेलो ना म्हणून वी हॅव स्टार्टेड दीस ड्रायव्ह. ते मातशें म्हणटा की थोडे दीस रावा म्हणटा नाजाल्यार पयशे दिवंक नासतले कशें रावप कितले दीस रावप आमी 10 वर्सां रावले आतां. म्हाका ऑर्डर दिली 26 डिसेंबर 2024 हांवें 1 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला. रावप जाल्यार दे हॅव गॉन टू कोर्ट. दे हॅव ऑल्सो टेकन देअर कोर्स ऑफ एक्शन आनी वी आर टेकिंग अवर कोर्स ऑफ एक्शन. सगळ्या बाकीच्यांक येयींक आमी ते स्टार्ट करपाक दाखयला. When we will give orders and we have given already all the orders, otherwise JE, AE and E will be fined of 300 rupees per day. आता एक 15-20 पोल कट केले सगळे. आयज ऑल ओव्हर पणजी करतले तुमी अशें दिसता आमकां करपाचे कितले मेळटा तितले करतले. सगळे सिस्टमॅटीक तुमचे स्टाफ घेवन हय आनी तांकां आमी सांगला तूं सर्वे कर आमचे बरोबर हे कर आनी यू कॅन डू द हे म्हणून. ओके. आनी कितले दिसांनी जावपाक शकता हे चालूच उरतले आमचे टील. हय हे आमी क्लियर करतले. मागीर कोणाक जाय तांणी परमिशनां घेवपाचें आनी घालपाचें जाय जाल्यार. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.